तर मोगाच्या भावान भयणो, आयज ह्या वाचपाचें नियाळ करता आसतना आमी आमच्या जिवितांत थोडे मुद्दे आमी लावुया. पयलें म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणो, आपलेंपण विसरुया आनी आमचे गूण घराब्याचे, फिरगोजेचे आनी समाजाचे उदरगती पासत आमी ते वापरुया. गुणां वरवीं समाजांत शांती, नीट, भावपण आनी सगळें बरेंपण हाडूंक आमी वावरूंक गरजेचें आनी हेंय आमी आमच्या जिविताक लागुया. जायते फावटी आमकां हे गूण दिल्ले आसात ते आमी वापरना जावंक आमी ते फाटीं सरुया आनी पूण ते वापरूंक आमी वावरूंक गरजेचें. आनी वापरतले जाल्यार मोगाच्या भावान भयणो, आमी पयले सुतीर देवाक आर्गां दिवंक गरजेचीं आमकां हे गूण दिल्यात म्हूण. आनी ताचेच बळान आमी ते मुखार वचून हे गूण जे आमकां दिले ते आमी वापरूंक गरजेचे. दिल्ल्या गुण्या वरवीं मोगाच्या भावान भयणो, पलकी आशा सोडून देवाची महिमा जोडूंक आमी वावरूंक गरजेचीं. आयज हेंच आमकां आयच्या शुभ वर्तमान करूंक शिकयता. तर ह्या वाचपाचें नियाळ करता आसतना देवान दिल्ल्या गुणांक पासत आमी देवाक आर्गां दिवया आनी तेच गूण आमी बरें करूंक आमच्या घराब्यांत, आमच्या समाजांत बरेंपण हाडूंक आमी वावरुया.